राज्यांत विविध प्रकल्प बांदकामा खातीर झाडां कापली, मात नवी झाडां लावन रानां तयार करपाचे तशेंच उरिल्ल्याचें दिसता. आतां नव्यान येवपी प्रकल्पां खातीर झाडां मारून तांचे बदला नवी झाडां लावपाक रानां खात्याच्या गोंय वृक्ष प्राधिकरणान मान्यताय दिल्या. म्हायती मेळटा ती अशी: एक कापात दोन लायात. गोंय वृक्ष प्राधिकरणाच्या मुखेल सचिवांच्या अध्यक्षतेखाला 2 डिसेंबराक बसका जाली. कापिल्लीं झाडां आनी लायिल्लीं झाडां हांचो नियाळ घेतलो. 4.85 लाख झाडां लावपाचें काम अजूनय प्रलंबीत आसा. वादग्रस्त ठरिल्ल्या चिंबल युनिटी मॉला खातीर 97 झाडां उडोवपाची परवानगी दिल्या. जाल्यार 97 झाडांच्या बदला 291 रोपां लावपाची अट घाल्या. TAMIT युनिव्हर्सिटी खातीर 535 झाडां कापपाची मंजुरी दिली. जाल्यार त्या बदला 1605 झाडां लावपाची अट घाल्या. फार्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर 195 झाडां उडोवपाक परवानगी, जाल्यार त्या बदला 585 झाडां लावपाची अट घाल्या. मजगतीं ह्यान पयलीं प्रकल्पां खातीर कापिल्लीं 4.85 लाख झाडां लावपाचें काम प्रलंबीत आसा. परवानगी दितना लक्षांत दवरात, मारिल्ल्या झाडांच्या बदला परत झाडां लावन रानां परतून फुलोवपाचे निर्देश प्राधिकरणान दिल्यात. फाटल्या वर्सा 16 ऑक्टोबर 2025 उच्च न्यायालयान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक धरून हे निर्देश दिल्यात. सरकारी प्रकल्प, खासगी प्रकल्प आसूं वा खंयच्याय कारणान झाडां कापल्यार ताचे परस तिपेटीन झाडां लावपाची अट रानां खात्यान परवानगी दितना घालची. उपरांत झाडां लायिल्लीं काय ना ते पळोवपाची जापसालदारकी रानां खात्या कडेन दिली. झाडां लावपा वांगडा 5 वर्सां मेरेन तांचो सांबाळ करपाची अट घाल्या. 35A कायद्या खाला झाडां खातीर सुरक्षा हमी म्हणून संरक्षण निधी जमा करून घेवपाचे निर्देश दिल्यात. झाडां लावन 5 वर्सां मेरेन तांचो सांबाळ केल्यार तो निधी परत करचो, नाजाल्यार निधी तसोच दवरून झाडांचो सांबाळ करपाचे निर्देश गोवा वृक्ष प्राधिकरणान दिल्यात. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकर.